मायकल आता तुम्ही सांगा, तुम्ही अचानक दिल्ली पावल्या सकाळी आणि डायरेक्ट मुख्यमंत्र्याबरोबर अमित शाक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान आपल्या ट्विटान म्हटला पॉलिटिकल मॅटर्स डेव्हलपमेंट बाकीची वर्क आनी पॉलिटिकल मॅटर्स म्हटला. कितें ती पॉलिटिकल मॅटर्स? गोंय संदर्भान काही चर्चा आमचे वरिष्ठ नेता BJP अमित भाई शाह यांनी केल्ले आहात. आमचे CMA कडेन उलयला, म्हाजे कडेन उलयला, कशें चल्लां, कितें चल्लां, वॉट आर द न्यू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज जे आहा गोंयांत तेंचे हितून संदर्भान उलयला. आनी बाकीचे खूब वस्तू जाणून घेतलेले आहा, कित्याक इलेक्शनूय लागीं पावल्लें आहा. 1.5 वर्स उरला इलेक्शनाक. इलेक्शन नजरे मुखार धरून ही चर्चा जाली. हय, चर्चा एक 15 मिनिट्स उलयला तो. हं. मी जे हितून उलयला की ही इज कीपिंग अ आय टोटली फोकस्ड ऑन गोवा. हं. And I strongly feel that he is closely monitoring our the smallest state of Goa. म्हणजे आख्खी इंडियेची स्मॉलस्ट स्टेट जी आमची गोवा आहा ती आपूण क्लोजली मॉनिटर करता. तितलें सांगलें. ताका आमकां सांगपाची कांय गरज व्हडलीशी पडोंक ना. अपडेटेड आहले. सारको तो अपडेटेड आहा. सो हीज ऑफिस इज अपडेटिंग हिम ऑन एवरी मॅटर वीच हॅपन्स इन इंडिया अशें म्हाका तरी दिसलें. ओके, बारीक बारीक गजाली खबर आसले म्हणटा तुम्ही. सो सगळे खबर आहा. एक गजाल, रिशफलाचो बोळा चालू आहा, खुबश्यो चर्चा आतां जाल्ल्या, मिडियान रिपोर्ट्सूय येता. अशा टायमार फक्त तुम्ही मुख्यमंत्र्याक घेवन ते अमित शाहच्या ऑफिसान मेळटा. सो तेजे म्हटलें म्हणजे पेंडींग आसलें तें. तेणी सांगलेलें 6 म्हयने पयलीं मायकल लोबोक घेवन यो म्हणून. हांव नको कित्याक पळय तें. सो ही हॅड गिवन मी अ टायमींग. आयज यो म्हटलो सांजचो. सो आय ऑल्सो वेंट इन द मॉर्निंग, मेट हिम, felt nice, like his sharpness, we call him a political guru, which is true, is very much there, very much active. ओके. I felt nice meeting him after a long time. Nearly 1.5 वर्स जालें हांव मेळोंक ना ताका. 1 वर्स 8 म्हयने. ओके. सो आतां हे मिटिंगे उपरांत कितें जबाबदारी बी मोठी अशें कितें तशें आजुनी कांय सांगना. तुम्ही गेला म्हणून कितें तरी करून येयले आसतले. ते सगळे मुख्यमंत्री थारायतलो कितें करपाचें तें. ही वील टॉक टू द होम मिनिस्टर, टू द पार्टी प्रेसिडेंट, आनी तेन्नाच जातलें कितें तें. तुम्ही जे पद्दतीन तुमची स्मायल आहा पळय न्हू, अशें दिसता की तुमी कितें पॉझिटिव्ह घेवन येयला म्हणून. ब्रीफ सांगपाक काय ना ते योग्य टायमार जे कितें पार्टी, नॅशनल पार्टी जे आमची BJP जे कितें दिवपाचें आहा, कोणाक दिवपाक जाय ते दितलेच ते. तुमकां उतर दिल्लें न्हू येता आसतना. तुमी जेन्ना ओपोजिशन लिडर म्हणून हेवटेन येयले तेन्ना उतर दिलें, तो टायम येयला म्हणटा तुमी आतां. म्हणजे ते दिसता तुमकां लागीं पावलो टायम. अप टू द पार्टी हायकमांड, स्पेशली द नॅशनल प्रेसिडेंट, टू डिसायड. ऑल्सो गोवा प्रेसिडेंट आमचो दामू बाब आनी CM तेणी डिसायड करप तें. I felt nice that he had told me that I will call you within span of time. So तेणें म्हाका आपयलो हांव विचारिनासतना. ही मोठी गजाल म्हाजे खातीर. बरोबर. आनी ही इज कीपिंग अ कंप्लीट वॉच ऑन ऑल द स्टेट्स, स्पेशली गोवा. ही everything whatever is happening politically, he keeps an eye on it. He keeps his ears focused on it. So sitting in Delhi is not only just sitting as a home minister or as an ex-BJP president, but he is keeping an eye, and he is also telephonically speaking to the party president over here and also to CM. So what needs to be done and what needs to be for the betterment of the party. ओके. हे पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट आमी कितें म्हणटा ते असेंब्ली पयलीं पळोवपाक मेळटले अशें दिसता. म्हाका तरी दिसना. असेंब्लीच्या सेशना पयलीं. ना, असेंब्ली सेशन जावन कितें तरी जावंक शकता गोंयांत, ओके. और जावचे पयलीं जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. पूण एक सीट खाली जाल्लो आहा. सो उरलेले आनी 2-3 करचे पडटले एक वेळ. ते काय सांगूंक म्हाजेशेन जायना. बट CM is the best judge and the party president of Goa, who has to talk to the central command So to get things done.
तुमी जेन्ना काँग्रेसींतल्यान हांगासर येयले पार्टीक BJP घट करपा खातीर आनी तुमी BJP हांगासर फूल स्टेटीन स्ट्रॉंग केली 28 सिटांचेर व्हरून दवरले त्या टायमार ही एश्युरन्सीस बी दिवपाची जाले आसतली सो No, assurances तशें कांय ना. We came unconditionally. And I am very happy that a party who is minutely looking at the entire Indian politics and every state, and great leaders like Amit Bhai Shah, who is leading this country as a home minister and ex-party president, keeps a watch. That सो is a great thing. पॉलिटिकल कितें डेव्हलपमेंट म्हणटा असेंब्ली पयलीं जावंक शकता उपरांतूच जावंक उपरांत जातलें अशें दिसता म्हाका. मोस्टली उपरांत जातलो हय. ओके थँक्यू मायकल